भाजपा सरकार येवपाचें सोडाच ते डबल डिजीट सीट सुद्दां जिखचे ना अशें गोंयांत वारे आसा अशें पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटेन म्हणलां. सेक्युलर फोर्सीस एकीकडे रावपाची गरज आसा अशें रोहन म्हणटा. शेनवारा रोहनान आपलो जाहीरनामो लोकां मुखार दवरलो. लँड ग्रॅब आनी हेर प्रकरणांचे आपल्याचेर बेबुनियादी आरोप करपी लोकांक ओपन डिबेट करपाक रोहनान आव्हान केलां. रोहन आपल्या जाहीरनाम्यांत लायट, उदक आनी नितळसाणीचेर भर दिता. आज लोकांचे वारें पळयलें आनी सगळ्या गांवांत आनी गेलो जाल्यार म्हाका दिसना बीजेपी तूं म्हणटा तें बी थिंक ऑफ फॉर्मिंग द गव्हर्मेंट बिकॉज यू हॅव टू रीच डबल डिजिट्स टू फॉर्म द गव्हर्मेंट आय डोंट सी देम एनीवे रिचिंग डबल डिजिट्स बिकॉज इन लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज लॉट ऑफ कॅन्डिडेट्स हॅव कॉन्सोलिडेटेड देअर पोजिशन्स बरोबर राविल्ले आसा. मांद्रे मुख्यमंत्र्याच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयात जंय पयलीं सदांच झगडीं जातालीं म्हाका दिसता खुबशे जाण एक जाले अगेन्स्ट हिम. सो दॅट स्पीक्स ऑफ how people are getting together with one voice to ensure that they go home. आणि आज तांणी घरा वचपाचीच गरज आसा की ते लोकां कडेन खेळया. सद्याचें पॉलिटिकल सिट्युएशन पळयल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्यांच्या मनान एकूच आसा की हें सरकार घरा वचपाक जाय. वी नीड अ सेक्युलर गव्हर्मेंट टू कम इन प्लेस, अ पीपल हू आर सेक्युलर अँड लायक मायंडेड कमिंग इन प्लेस टू गिव गुड गव्हर्नन्स back to the people. Seat adjustment or whatever is coming, I think Congress and Goa Forward have to sit across and find an amicable solution till by today evening to ensure smooth flow and see that we all like-minded people are working together for a better Goa. रोहनान भाजप सरकाराच्या कामाचेर आणि धोरणाचेर फोग काढलो. IPB, बीच क्लिनिंग आणि हेर कामांचेर रोहन उलयलो. MOPA is required. The way the MOPA land deal is done is in very bad taste. A company like GMR, which is undergoing a bad balance sheet, ताका तुम्ही 1 कोटी काय 10 कोटी स्क्वेअर मीटर जागो दिता काढून आणि गव्हर्नमेंटाचे पार्टिसिपेशन कांयच ना. इट शूड हॅव बीन गव्हर्नमेंट होल्डिंग देर 26%, 28% गव्हर्नमेंट होल्डिंग जाय आशिल्लें. गव्हर्नमेंटाचें होल्डिंगूच ना थंय. सो फाल्यां समज ही कंपनी डुबली जाल्यार हे लँड घेवन डुबली. बेजलेस एक्विजिशन्स करता आसतना कॅरेक्टराचेर वतात, इंडिव्हिज्युअल वतात. आय वूड लायक टू हायलायट फ्यू इश्यूज वीच दे हॅव बीन टॉकिंग द लास्ट फ्यू डेज. स्कफल जालें, झगडीं जालीं, हाणी सुरू केली. महिलांक धमके वता की आमी दिल्या स्किमी आमचे बीजेपी मंडळाचे ऑफिस आणि तुमी समज आमकां वोट मारलो ना जाल्यार आमी ह्यो स्किमी बंद करतले म्हणून. की फाटलीं 4 वर्सां 5 वर्सां हांगा कांयच मेळना म्हणून वेर दे प्लॅनिंग सम थिंग्स काय म्हणून सो दॅट कितें बारीक बारीक पयर म्हाका आयकूंक आयलें अर्जुना एवॉर्डी, लँड ग्रॅबिंग आनी इश्यू. I am open for an open debate. Let us talk on it. रोहन खंवटेन जाहीरनाम्यात लायट, उदक, नितळसाण, ग्राउंड, गार्डना, फायर स्टेशन, 24 वरां चलपी सरकारी हेल्थ सेंटर आणि रोजगाराचेर भर दिला. Whether it is multi-purpose sports complexes, grounds, हे सगळे सुरवात केले आणि जवळजवळ 500 कोटीच्या वयर प्रोजेक्ट्स आमी वी हॅव कमेन्स्ड. ज्यो गोष्टींचेर भर जाय आशिल्लो, whether it is senior citizens, whether it is gardens, parks, health care, डे केअर सेंटर्स, कित्याक जाणट्यांक डे केअर सेंटरची आवश्यकता आसा हें आमकां खूब जाणट्यांनी सांगलें. वन वी आर गोईंग डोर टू डोर कॅम्पेन. वायफाय एनेबल्ड रोड, सर्वीस रोड आमी सुरवात केलीच. सिवरेज नेटवर्क चालू जालो. सुकूर पंचायत हॉल इज वन आयडियल थिंग विच वी हॅव लॉन्च्ड इन पोरवोरीम. एक मेजर भर आमी दिला इज ऑन द youth एम्प्लॉयमेंट, कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज. आवर फोकस इज नॉट ओन्ली एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बट ऑल्सो बॅक मायग्रेशन. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. मडकय मतदारसंघाचो भाजपा उमेदवार प्रदीप शेटाचें घर घर चलो अभियान सुरू जालां. ताका मडकयच्या लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. हे इलेक्शन आपूण जिखतलोच असो ताका विश्वास. जाल्यार मडकय मतदारसंघाचो 75% आमचे घर घर जाला. घर म्हणजे अशें न्हू की तोंड दाखयलो गेलो. त्या घरान उमरो भितर वचून एखादी जर वयस्क मनीस आसा तांचो आशिर्वाद पर्यंत हांवें घेवपाचें काम केल्लें आसा. विजयी भव आनी आयुश्यमान भव. म्हाका तो विजयूय आसा आनी आयुश्य आसा अशें म्हाका दिसूंक लागलें आतां. पण एकदम फ्रेश आनी जिखपाचो कॅन्डिडेट असो आतां म्हाका दिसूंक लागला. आतां दुबाव दिसना म्हाका, कारण ह्या मतदारसंघान हांव एकूच कॅन्डिडेट आसा जो सगळ्या घरा पर्यंत वयता.
बाकीचे कोण कॅन्डिडेट स्वताक आपण घोषित म्हणटा आणि एक कॅन्डिडेट तर म्हणटा आपण मुख्यमंत्री म्हणून. आता ह्या कॅन्डिडेटाक खरें म्हळ्यार कळोंक जाय आसलें की आमदार जातकीर मुख्यमंत्री जाता म्हणून म्हाका दिसता तें गणित तेका खबर ना, कारण तेणें इलेक्शनां जी जिखलेली आसा ती टोटल विथ कॅश. पण आतां हें जग आसा पळय, आतां इंडिया आसा न्हू कॅशलेस जाल्ली आसा, ते कॅश आतां चलचें ना. खूब दूख अशें दिसता की आमी एक फॅमिली आशिल्ली आनी एकत्र आशिल्लें बरें दिसतालें, पूण तेणें अशें करपाक फावनाशिल्लें. फातोड्ड्या दामू नायकाक जिखोवन हाडचो म्हण फातोड्ड्या मतां फोडपाक चड उमेदवार घालपाची स्ट्रॅटेजी चल्ल्या म्हण विजय सरदेसाय उलयला. सीट शेअरिंगाचेर गोवा फॉरवर्ड केन्नाच लुईझिना कडेन उलोवंक ना. उलयले ते दिग्विजय सिंगा कडेन. गोंय काँग्रेसीत सर्कस चल्ल्या. लोकांचो आपल्याक तेंको आसा. स्वाभिमानी फातोड्डेकार आपल्याक विसरचे ना. काँग्रेस उमेदवार फक्त ताची मतां फोडपाकच घाला म्हण विजयाचो दावो. मुद्दो आसा की आमकां जर तुमी निवडून दिले जाल्यार आमी तुमचो गोंयकारवादी सरकार म्हणटा तो तुमकां दितले. वोट दिवपा खातीर तुमी एकूच तकलेन एक गणित धरपाची गरज आहा. गणित कितें? गणित अशें की खूब कॅन्डिडेट घाल्या, सगळ्या कॅन्डिडेटांचो एकूच हेतू, एकूच टार्गेट, एकूच एम की मतां फोडची आनी दामू नायकाक निवडून हाडचो. इतलेंच आनी कांयच ना. पयले स्वातेर म्हणटा लुईझीन फालेरा कडेन आमी केन्ना उलोवंकूच ना. आमी काँग्रेस पार्टी कडेन उलयतना आमी दिग्विजय सिंग जो जनरल सेक्रेटरी इनचार्ज काँग्रेस पार्टीचो ताजे कडेन आमी उलयता. देयर सोल इंटेंशन इज टू हॅव हँड ऑन द बॅलट. दे फील द पीपल ऑफ फातोर्डा आर फूल्स. पीपल आर नॉट फूल्स. People have stood by me 5 years ago. 5 years later, I have been again betrayed. It looks like I have been betrayed. And I am confident that the people of Fatorda, self-respecting people of Fatorda, जे स्वाभिमानी फातोर्डेकार आहा, ज्यांनी म्हजें काम पळयलां, हे म्हाका विसरूचे ना. हे उतराक सेर्त रावतले जे भशेन हांव तांकां तांचे बरोबर सेर्त राविल्लो आहा. हांवें काम केल्लें आहा आनी हांव उतराक सदांच सेर्त. हांव गोंयकार, फातोर्डेकारूय गोंयकार आनी आमी खरे नीज गोंयकार. आमी बरोबर रावतले. आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. असले भाड्याचे बैल कितलेय घाले मतां फोडपाक. गेलेय खेपे ते आशिल्ले, हे खेपे ते आसा. इट डजंट मेक अ डिफरन्स. ओन्ली वन थिंग दॅट द काँग्रेस लिडरशीप नीड्स टू थिंक is all this circus they are doing is to benefit whom? Is it benefiting them or is it benefiting the BJP? And if they can do this to me, what will they do to a common Goan? This is for the Goan to think. म्हाका जर असो घात जावंक शकता जाल्यार एक सर्वसामान्य गोंयकाराक कितें ते करूंक शकता हो विचार म्हाका दिसता गोंयकार चिंतलो जाय. जिखून आयल्यार काले गांवचो रेल्वे ओव्हरब्रिज करपाचो यत्न करतलो अशें सावड्डे मतदारसंघाचो मोगोचो उमेदवार दीपक पावसकार उलयलो. दीपक पावसकाराची काल्या कॉर्नर मिटींग जाली. घराघरांनी आपल्याक बरो प्रतिसाद मेळटा म्हण दीपकान सांगलें. लोकांक विश्वासात घेवन सावड्ड्या नव्यो इंडस्ट्री हाडटलो अशेंय तो उलयलो. प्रचार चालू केला सावड्डे मतदारसंघात मोगो पक्षाचो आनी आयज आमी सकाळच्यान काले ह्या पंचायतीक आमी विजीट दिली सकाळी 9 वरां साकून आमी हो प्रचार जे डोर टू डोर कॅम्पेन आसा ते आमी चालू केल्लें आसा आनी आमकां सगळे काली वासी आनी कालीचे सगळे ग्रामस्थ महिला वर्ग यूथ वर्गांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिला. हे कालेगांवचो हो एक रेल्वेचो ओव्हरब्रिज आसा. स्वतंत्र जावन 54 वर्सां जाली, पूण हो ओव्हरब्रिज कित्याक जालना कितें जालना तें म्हाका खबर ना. पूण आमी सगळे पयलो ओव्हरब्रिज करपाक आमी प्रयत्न करतले. बायपास जे आसा मायनींग बगल रोड आसा तेय आमी सगळ्यांक विश्वासाक घेवन कोणाक जमनी गेले तांकां बेनिफीट दिवन ते आमी हे करतले. आनी दुसरें म्हळ्यार हांगसर बऱ्यो इंडस्ट्री हाडपाक सुद्दां आमी प्रयत्न करतले. पूण लोकांक सगळ्यांक विश्वासाक घेवन दीपक पावसकाराच्या निमतान एक बरो कॅन्डिडेट आमकां दिला आनी आमी ताका भरघोस मतांनी 4 तारखेक मतदान करून सगळे लोक बरी लीड दिवन निवडून हाडटले. आमकां नक्की खात्री आसा येणारे 4 तारखेक फेब्रुवारीचे आमी ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडटले हो आमकां सामको निश्चय केल्लो आसा आनी तो आमी पूर्ण करतले. घेऊया एक ब्रेक.